नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. राज्यसभेन आयज घर मंत्रालयाच्या आतामेरेनच्या कामकाजाचेर चर्चा जाली. घर मंत्री अमित शाह तांकां विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दिताले. फाटल्या 10 वर्सांत राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित केल्या अशी गवाय तांणी दिली. तशेंच आतंकवाद्या आड झिरो टॉलरन्स नीती आपणायली. पुलवामा हल्ल्याचो 10 दिसां भितर बदलो घेतलो आणि पाकिस्तानान घुसून सर्जिकल स्ट्रायक केलो अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर घर मंत्र्यांनी चर्चा केली. नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की है। हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में एक कोने में कहीं छपता था 7 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ, मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए वहां तक चीजें लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। नक्षलवाद्या आड लढाई चालू आसा. नक्षलवाद सोंपोवप आमची मोख आसतली. 31 मार्च 2026 मेरेन हे लक्ष्य साध्य जातले अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगले. मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम, बारीक आयोजन, इनकी विकास की भूख संतोषने के लिए किए गए प्लानिंग और पैसों का आवंटन है। और सुरक्षा ग्रिड को एक भी जगह गैप न रह जाए, इस तरह से हमने पुख्ता किया है। मान्यवर, संवाद, सुरक्षा और समन्वय, ये 3 सिद्धांतों को अपनाकर हमने नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी की। मैं फिर से एक बार डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों को ढेर ढेर बधाइयां देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेशातल्या अयोध्येन गोवा राम निवास उभारपा खातीर गोंय सरकारा वतीन भूंय संपादीत केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या एक्स हँडला वरवीं दिली. गोंयच्यान वचपी श्री रामललाच्या भक्तांक बरी सुविधा मेळची ह्या खातीर हे पावल सरकारान उबारला. गोंय आनी अयोध्या हांच्या मदलो अध्यात्मीक संबंद अदीक घटमूट करपाक हेतान हे एक म्हत्वाचें पावल आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. हे खातीर तांणी उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांचे उपकार मानले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज टर्शरी कॅन्सर केअर सेंटर बांबोळेच्या पयल्या स्लॅबाची पळोवणी केली. ही सुविधा राज्यांतली स्टेट ऑफ दी आर्ट कॅन्सर सुविधा करपाची मोग राज्य सरकारान दवरल्या. हातूंत गोंयच्या नागरिकांकूच न्हय तर शेजारी राज्यांतल्या नागरिकांक लेगीत आर्विल्ल्यो सुविधा दिवपाची येवजण सरकारान केल्या अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. HSCC कडे आम्ही हे हॉस्पिटल त्याचबरोबर TB चेस्ट तसे बी आम्ही त्यांच्याकडे करपाचे आम्ही ऑलरेडी घेतले आसा आणि 2 टर्शरी आमचे क्रिटिकल केअर सेंटर्स नॉर्थ एंड साऊथ ह्या हॉस्पिटलान आम्ही प्रोटॉन थेरपीचो आम्ही स्पेस आम्ही आयडेंटिफाय करून आम्ही ताका इंटिग्रेट करतले. पयलो स्लॅब आम्ही घातला जे आम्ही गोंयचे जनतेक आयज पर्यंत कॅन्सराचे आम्ही दुयेंसाचे वेगळे टार्गेटेड अप्रोच आम्ही करपाक आम्ही घेतला. ते डॉक्टरा बरोबर तेच चर्चा करतलो की आमकां गोंयचे जनतेक बऱ्यापैकी सेवा, बऱ्यापैकी कॅन्सराचे दुयेंस जे आहा आनी कॅन्सराचे एक टार्गेटेड फोकस्ड आनी टार्गेटेड अप्रोच कॅन्सराचे पेशंटाक त्या तरेचे एक सेंटर ऑफ एक्सलन्स हे हॉस्पिटलांनी. आनी हे सगळें कित्याक जाता कारण देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हेंच्या खातीर
आमकां हे सगळे हॉस्पिटलां गावल्या आनी ते हॉस्पिटल आमकां गावले आसा सुपर स्पेशलिटी थंय 2 सेंटर ऑफ एक्सलन्स आसा. आयज बी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कडेन चर्चा करतना कांय गोष्टीचेर चर्चा केल्या. आमी ह्या बजेटान स्पेसिफीक प्रोविजन एक नवे 100 एम्ब्युलन्साक आमकां पयशे दिवपाक आमी विनंती केल्या. त्याच बरोबर 2 सेंटर ऑफ एक्सलन्स आनी त्याच बरोबर आमचे जे कितें विचार आहा हे प्रोटॉन थेरपी जावंकूच जाय. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ईडीसी लिमिटेडच्या 403व्या मंडळ बसकेत वांटो घेतलो. ह्या वेळार ईडीसी वेवस्थापकीय संचालक VS पै आंगले आनी हेर संचालक मंडळ हजर आशिल्ले. तरणाटे आनी उद्देजकतेक चालना दिवपा खातीर भाडेपट्टी रीण आनी महामंडळाच्या एकंदरीत प्रगती विशीं चर्चा जाली अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या सामाजीक संकेतथळावेल्यान दिल्या. GMR गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडा वतीन विकसीत आनी संचलीत मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरांत सेफ क्लॉक हे आप सेवायुक्त स्मार्ट डिजिटल लगेज लॉकर सुरू केला. सेफ क्लॉक डिजिटल लगेज लॉकर्स हे खूप सुरक्षीत आसा आनी OTPच्या माध्यमांतल्यान फोन नंबर जोडून तांची सेवा आपणावपाक मेळटा. ह्या वाठारांत CCTVच्या मजतीन पळोवणी जाता. ह्या विशीं अदीक माहिती सेफ क्लॉकाचे जोड संस्थापक मंजुनाथ जक्कूर मुन्नीगौडा हांणी दिली. Goa is actually one of those prime destinations when it comes to tourists, and I mean again beach is a pretty good use case. The airport is actually airport. If someone is coming here and then there are two options. They have a early morning flight. They come in the late night. They don't want to actually lug around their big suitcases. If it's an international flight, especially, they can store it over here for even 3 hours, as less as 3 hours and 6 hours can use it. Or people actually checking out. Most of the hotels actually ask you to check out at 11 o'clock. Again, you have a flight, let's say in the evening, right? So you then come back, let's say 2 o'clock, 3 o'clock, you come back and you actually place it over there. So that's the kind of use case what we're seeing for airport. But for the beach side, people are staying here, but they're using it for very short hours, 1 hour, 2 hours, something like that, not for 24 hours. दिवचले काल शिगमोत्सव रोमटामेळ चित्ररथ आनी लोककलाकारांच्या सहभागान व्हड उमेदीन मनयलो. बोड्ड्या वड्डेश्वर ते छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर ही मिरवणूक काडिल्ली. गोंयचे पारंपारीक दायज दाखोवपी ही मिरवणूक थळाव्या लोकांनी व्हडा उमेदीन पळयली. ह्या शिगम्याक थळावे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांणी वांटो घेवन आपली उमेद उक्तायली. बेगीन सुरू केला आणि जाता तितलो बेगीन म्हणजे 12 ते 1 पर्यंत सोंपोवपाचो केला. रूट सेम जरी आसलो थोडो आमी अल्टरनेटीव आमी थोडो हे बदलला आज प्रोग्रामाचो. जी सगळीचे फ्लट आसा ते भायले पेटींतल्यान येतले, वडा कडल्यान भायले पेट, पण जे बाकीचे जे हे आसा ते डायरेक्ट ग्राउंडार ऑलरेडी सुरू जाल्ले आसा लोक नृत्य स्पर्धा. सो दोन्ही कडेन सायमल्टेनियसली करते, ज्या कारणामुळे तुम्ही पळयले आसतले गोंयभर लास्ट 4-5 दीस पळयले जाल्यार शिगमो उत्सव सकाळच्या 5 बी हे जाता. आमच्या हांगा टार्गेट आसा 12 मॅक्स 1 पर्यंत हो प्रोग्राम सोंपोवपाक. चॅनल क्रमांक 122 पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. ताचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.